धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सावल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपोसन तांकां जिवेशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेष्ठ याजकासशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटेत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनेगोगाक अधिकार पत्रां दिवचे म्हणून मागे लागलो. अशे दमास्काचे वाटेर पयन करून शहरा लागीं फावता फावता एका दिसाने ताचे भोंवती मळबार थावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी थेदवा, सावला सावला, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? अशें म्हणचो एक थाळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारले सावलान. त्या थाळ्यान जाप दिली, हांव जेसू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पयन करतले तटक जाले आनी उतर सुटानासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अन्न उदक आपडलें ना. दमास्कांत अनानिया नांवाचो एक शिस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्स घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट फाटीं मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिला हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेष्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातींच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हत्यार म्हूण हांवें ताका वेंचून काडला. म्हज्या नांवा पासत कितें सकड ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका फाटीं मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेसून म्हाका तुजे सरशे धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कौलाशें निखळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका फाटीं मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतास ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमास्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सारल्या उपरांत सावल घळाय करिनासता सिनेगोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा.
समेस्त राष्ट्रानो देवाचे स्तोते खरा, समेस्त परसानो ताचे महिमा गाया. श्लोक. सगळ्या संसारार वसा आणि शुभवार्था परगट खरा. कित्याक आमचे ते तासो मोग वर्थ, ताचे विश्वासी पण थकता ससनाच्या ससनाक. श्लोक. सगळ्या संसारार वसा आणि शुभवार्था परगट खरा. सांसुवांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्था. तितल्यार सुदैव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाने आमका आपले मांस खावंक दिवचे जाल्यार कशें. देखून जेसून तांकां सांगले, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचे मांस खेल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा, आणि निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक मुझे मांस खरें खान आणि मुझे रगत खरें पिवन. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता. जशे जिवंत बापान म्हाका धाडला आणि बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय मुझे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार थावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या भरेनय ते मॉर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनेगोगांत शिकवून असताना ताणे सांगले उतरां ही. देवाचे उतर हे, वक्काने तुका ख्रिस्ता.